EI जी आहा पळय न्ही हे घेवपाची गरज ना म्हटलां. सॉरी EI घेवपाची गरज ना म्हटलां. एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट हे घेवपाची गरज ना बाय रूल म्हटलां. बाय रूल म्हटलां ताका लागून त्या लेटरान तेंच्यांनी खंयसरूच सकयल अशें मेन्शन करूंक ना की आमी तांकां खंयची EC दिली किंवा बाकीच्या प्रोजेक्टा खातीर EI घेवपाची गरज ना हे इतकेंच म्हटलेलें आसा. तें लेटर विड्रॉल कर, तें लेटर फाटीं घेवचें हें आमी म्हटलां, आमचो डिमांड दवरला. हांव जावडेकरा कडेन म्हणजे हांव तेन्नाय उलयलो, ताज्या उपरांतूय उलयलो आनी कालूय परत उलयला आनी म्हटलां की इंडियन ब्युरोक्रसी लेवलाचेर ही गजाल जी आसा ही जाल्या आनी लेट युअर डेलिगेशन कम, आमी ओपनली उलया ताजेर, डिस्कशन करुया आनी वॉट इज ऑफिशियली कितें आसा पळय तें आपुणूय एक्सप्लेन करता आनी जर एक्सप्लेनेशन तुमकां ताच्या खातीर कितें जाय आसत ओके. आपूण गोव्याच्या बद्दल अति संवेदनशील, मी संवेदनशील आहे, मला गोव्याचं हित माहिती आहे, माझ्या गोव्याचं हित माझ्या लक्षात आहे, याच शब्दांनी ताणें म्हाका सांगला. ताची म्हाका खात्री आसा त्या खातीर वेवस्थीत ते कितें जो निर्णय घेतलो ह्या गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन तो निर्णय आसतलो. ताची ताच्या डिस्कशनांतल्यान आमच्या बरोबर म्हादई आंदोलनांतली निर्मलाताई सावंतूय आसा, राजन केरकारूय आसा. तांच्यांनी ह्या विशयाचेर म्हाजे कडेन 2दा येवन डिस्कशन केलें. ती पयलीं रस्तो आडोवपाक नासली आनी तांकां खबर आहा कितें केल्यार कितें जाता. उगीच रस्तो आडयलो म्हणजे म्हादईचो विशय सुटचो ना. खरें म्हणजे हांवें म्हाज्या स्टेटमेंटांनी म्हटलां आंदोलन करूंक जाय आसताना जेन्ना 2005 पासून ते 12 पर्यंत जेन्ना ते कालवे बांदताले पळय न्हू रे, थंय कोणी तरी वचूंक जाय आसलो आनी ते बांदूं नाका, निदान एक फ्लॅग घेवन तरी रावंक जाय आसलो. हांव विरोध करता ते कोणी केन्ना केलें ना आनी 12 पासून 17 पर्यंतूय कोणाक स्वप्न पडलें ना आनी फाटल्या 2 वर्सांकूय बी कोणाकूच दिसलें ना. म्हादईचो कसलोच प्रेम कोणाकूच नासलो. म्हादईच्या विशयाचेर केन्ना हांव आमदार जावच्या पयलीं पासून म्हणजे सिन्स फ्रॉम द सुरवातीक मुद्दाम जाय जाल्यार राजन केरकाराकूय विचारचें. सुरवातीक पासून जेन्ना जेन्ना म्हादईचो विशय आसतालो तेन्ना पासून हांव बरोबर आसा. म्हाज्या 12 ते 17 ह्या टेन्युअरान मी जेन्ना जेन्ना म्हादईचेर उलोवपाक मेळटा, विशय मांडपाक मेळटा तेन्नाय मांडला. उदाहरण कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम सांगता. फाटली फावटी जेन्ना ती म्हादई ट्रिब्युनलची कमिटी जेन्ना आयिल्ली तेन्ना हांव एकमेव MLA आसतलो जो वचून तांकां आपले केरीचे गेस्ट ऑफ फॉरेस्ट गेस्ट हावस आसा थंय आमच्या सगळ्या सरपंचाच्या सयत वचून मेळपी, तांकां निवेदन दिवपी आनी म्हादईचें कितलें इम्पॉर्टन्स आसा. म्हजे बरोबर पत्रकार बाब विशांतमध्ये आशिल्लो, आमचे सगळे सरपंच मतदारसंघातले सगळे सरपंच आशिल्ले. ही कितली गरज आसा हो विशय पटोवन दिवपी हांवूच आसा. त्या खातीर आतां हांव मुख्यमंत्री आसा, त्या खातीर कोणी रस्तो आडोवपाची म्हादई खातीर गरज ना आनी रस्तो आडयले म्हणून म्हादईचो प्रश्न सुटचो ना. एक तर तो आमकां वेवस्थीत रित्या म्हणजे पॉलिटिकली हँडल करपाक जाय, अदरवायज न्यायीक प्रक्रियेन जाका हांव परत म्हणटलो इट अगेन इट इज सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्युनल खंय ज्या जाग्यार आसतलो त्या न्यायीक प्रक्रियेन आमकां हो विशय हँडल करपाक जाय. आमी समर्थ आसा तो हँडल करपा खातीर. आमचो AG ह्या विशयाचेर पूर्ण सखोलता त्यांनी अभ्यासूय केला. ऑलरेडी म्हणजे ते पॅनल जे फाल्यांच्या आमच्या हितूर डेलिगेशनान स्वता AG बी आमच्या बरोबर आसा. त्या खातीर दिगंबर कामतीन आपूण येता विलिंगनेस सांगला, बाब सुनील ढवळीकर येता, ताका गोवा फॉरवर्डचोय कोण तरी येतलो. ह्या सगळ्या जाणांक घेवन वचून आमी ऑलरेडी जावडेकरा बरोबर डिस्कशन करून आनी सोल्युशन काडटले. त्या खातीर म्हादईचें हित, गोंयचें हित आमच्या लक्षात आसा. थंयतलो भीमगड आसतलो, म्हादई अभयारण्य आसतलें हें म्हाका सगळें खबर आसा. जे ते रस्त्यार आसले पळय न्हू रे, तांकां सगळ्यांक आजून सारकें खबर ना. ते एकदां वचून जे कणकुंबींच्यान सकयल पर्यंत देवात येवचें म्हणजे कणकुंबीच्यान खंय डायवर्ट केला आनी कितले डायवर्ट केला आतां हांव सांगना. कितले डायवर्ट केला तेंय म्हाका खबर आसा. तें एकदां पळोवचें आनी मागीरूच म्हादईच्या विशयाचेर म्हणजे कोणाक कितली पोटती डेगा पळय न्हू रे ती कळटली. आसा पयलीं विजयान म्हणलां की हें ऑल पार्टी डेलिगेशन आसा आय वॉश म्हणटा तो, हाजेर तुजें रिएक्शन कितें? अरे ऑल पार्टी डेलिगेशन जे पळय थंय गेल्या उपरांत ताका कळटा ताका स्वप्न पडलें, ताका पयलींच कळ्ळें ओके. तेजो स्वताच्या मंत्र्याक कितलो अभ्यास आसलो तो तुका खबर आहा मरे. म्हादईच्या विशयाचेर हांव उलयना, तेजो स्वताचो मंत्री WRD मिनिस्टर जो आसलो तो म्हाका म्हादईच्यो गजाली तेणी तेज्या मंत्र्यान आनी तेणी सांगपाची गरज ना. ते म्हादईचें ज्ञान म्हाज्या बाबतींत म्हाका जाय तितकें ज्ञान आसा. त्या खातीर आय वॉश काय कितें पळय तेणी थंय येवचो आनी उलोवचो. आपल्याक जो विशय कितें खबर आसा कन्सर्न MOE मिनिस्टरा समोर मांडचो मरे, म्हणजे कळटलें कोणाक कितलें खबर आसा. म्हाका खबर ना, आमी आपयल्या येतले काय ना ते तेंच्यांनी ठरोवचें.